पण सुरवात काल जो तुमची जी एक न्यूज व्हायरल गेली ताजे वयल्यान करता ती म्हळ्यार तुम्ही अयोध्येचेर पिक्चर काडटात आणि ताका तेंको दितात म्हण. हें नक्की कितें तें पयलीं गोंयकारांक सांगात मागीर मुखार या. ना नक्की हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जे बातमी आयला तितून पूर्ण सत आसा. म्हणजे इट इज अ रियलिटी. जन्मस्थान म्हण एक्चुली त्या पिक्चराचें नांव आसतलें. घडी फुडल्या म्हयन्या म्हणल्यार आमी चिंततले तेंच नांव दवरपाचें काय ना तें. आख्खे जे लिगल बॅटल जाली आतां कोणूय सामान्य मनशां विचारलें हांवें तुमकां विचारलें हाव लाँग वॉज दीस अयोध्या बॅटल इन द कोर्ट्स, कितल्या वर्सां हें चल्लली ही चळवळ म्हण नाका, लिगल बॅटल म्हण नाका, कितल्या वर्सां तुमी सांगा पळया. एक अंदाज तुमकां आसा जाल्यार कितल्या वर्सां ही बॅटल चल्ली? ऑलमोस्ट 27 वर्सां. 27 ना. हेंच खबर ना. आमचे हिंदू भाव भयणी सुद्दां खबर ना, देशांकूय खबर ना, नामनेच्या मनशांकूय हांव विचारता. दीस लिगल बॅटल टू गेट बॅक द लँड ऑफ लॉर्ड रामा, 161 इयर्स बॅटल. हां तुमी तेन्ना सावन म्हणटात सामकी. तेन्नासून ब्रिटीश राजसून ही म्हणजे चळवळ म्हण नाका, ती फायट म्हण नाका, लिगल टँगल म्हण नाका, ते चालू आशिल्ले. 2019 जेन्ना ते वर्डिक्ट आयलें इतल्या वर्सांनी खऱ्यांनी एक न्याय मेळ्ळो आमच्या हिंदू लोकांक. आनी आमी सद्दां हांव सदां म्हणटा वी शूड बी प्रावड एज सिटिजन्स ऑफ भारत. आमी हे देशाचे नागरीक म्हूण आमकां खाशेलपण ओडोक येवपा जाय. म्हाका कितले तुमी जाणा ट्रोल केला, कितें कितें उलयला, जेन्ना हांव म्हणटा एट द कोर आय एम अ हिंदू बिकॉज आय एम प्रावड ऑफ द कंट्री आय लिव इन. म्हाजी संस्कृती कितें, म्हजें कल्चर कितें, म्हजें दायज कितें, पयलें म्हाका खबर आसपा जाय. आनी ते दृश्टीन कोवीड टायमा हांव मुद्दम सांगता, आमी रिलॅक्स करताले, खंय भायर वचपा मेळनासलें म्हाजे फार्म हावजार. तेन्ना म्हाजे फ्रेंडा जे हितून इनवॉल्व आशिल्ले हांवें म्हणलें आमी आमचे फार्मार बसया. ताका मुंबयसून हांवें आपयलें. आमी 3 वर्सां रिसर्च केली. आमी ते उपरांत बुक्स रामाचे आसले ते सगळे आमी वाचले. इतले बूक आशिल्ले म्हाका दिसता मोर देन ऑलमोस्ट 150 बुक्स तरेचे लेखकांनी बरयले. आनी ते उपरांत जे जजमेंट आयलें तितून सगळे जी रेफरन्स मेळ्ळे, मोर देन 7700 पेजीस वाचपाकूय आमकां म्हणजे एक टायम मेळ्ळो ते उपरांत. आनी आतां पसून रिसर्च आमचो कंटिन्युअस आसता. ते उपरांत म्हाजे फ्रेंडान जे मनोज नौटियाल आनी हांवें दोगांयनी बसून असले स्क्रिप्ट बरयले म्हणजे एक स्टोरी कशी लोकांक खबर आसपा जाय आपली संस्कृती कितें आनी आपली ओळख कितें तें. हे दृश्टीन आमी भरपूर काम केलें म्हणून तें फिल्म आज इतलें आज फिल्म बरें आमी कितें जावपाचें म्हणटा आसा.